मुरगांव पालिकेच्या वर्सुकी अर्थसंकल्पा संदर्भात बुधवारा मुरगांव पालिकेत बसका जाली। अर्थसंकल्प 2.38 कोटी दाखयला म्हूण मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर कासकर उलयला। RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। इश्यू हो मेजर इश्यू आसलो आनी आमकां सद्याक परिस्थिती आमची बिकट आहा म्युन्सिपालिटीची। तुमकां सगळ्यांक खबर आसली वास्कोकारां म्हणून सोपो केन्ना वाडोवंकूच ना। 20-25 वर्सां जाली आनी पयलीं 5 रुपया आसलो तो आनी ह्या फावटी तेची वाटचाल 15 रुपया केल्या। पूण सगळे कावन्सिल रेडी जाले आनी हो आतां फाल्यांच्यानूच सीओन सांगला हे इम्प्लिमेंट करपाचो म्हणून 15 रुपया। आनी कितें अशें डिस्कशन जालें मिटिंगेन? डिस्कशन बजेटाचें एक जाला। बजेटाच्या भितर मातशें वाचावाची जाल्या पूण मागीर बजेट पास जालेलें आसा। फुडें गोश्टी बऱ्यो करच्यो म्हणून चेअरपर्सनान सीओन हें केलेलें आसा, आश्वासन दिलेलें आसा। बेसिकली आमचें एकूच डिस्कशन आसलें की बजेट शूड बी रियलिस्टीक, प्रॅक्टिकल आसपा जाय, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दिस बजेट अफेक्ट्स द काउंसिल, इट अफेक्ट्स द जनरल पीपल, जे लोक वास्कोचे आहे सगळे, इट्स फॉर देम, द बजेट इज फॉर दोज पीपल। एज देअर रिप्रेझेंटेटिव्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्योर दॅट दे गेट अ प्रॉपर बजेट। देर वर सर्टन मिस्टेक्स जे म्हणलें ते फिगरान मिस्टेक आसलेले। एक लास्ट टाइम जे कलेक्शन जालें हे वर्सा 21-22 चे कलेक्शन जालां, वी हॅव सीन दे आर लुकिंग एट अ 174% हायक इन रेवेन्यू, 174%। ह्या फाटी 22 crores जाला म्हणटा येते, 22 crores एस्टिमेटेड इनकम। नेक्स्ट इयर्स एस्टिमेटेड इनकम इज समवेअर इन द region of 62 crores. So we are looking at a 174% increase, which realistically is not possible. So our discussion was on that, ki baba, how you are going to raise that kind of money? Work already त्रासान आहे. Practically, is it possible to raise that kind of money? That was what the discussion was. हे लॉंग पिरियडाचो इश्यू आसलो आनी त्याच्यार आमी डिस्कशन हांव येयल्ल्यासून 4 फावटी तरी तेंच्या मॅनेजमेंटाक आपोवन हाडला आनी त्याच्यार डिस्कशन केला। हेच्या वयल्यान कळटा की ते बी दिवपाक जाता तितल्या बेगीन सॉल्व करपाक रेडी आहा आनी आमच्या तरेन आमी तांकां चड कंडिशन एज पर आमच्या प्रोसिजरा प्रमाणे आमी कितल्या पर्यंत तांकां लीव आउट करून आमकां कितलो इन्कम मेळटा हेच्यार भर दिवन हो इश्यू जाता तितलो बेगीन सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले आमी। बजेट हे एक्सपेंडिचर आनी इन्कम आसता न्हू, हेतून सगळें इन्कम खंयच्या भशेन येतलो आनी एक्सपेंडिचर कशा भशेन जातले हे सगळे डिस्कशन जाल्ले आनी आफ्टर सगळे डिस्कशना उपरांत हे बजेट आमी अशें सरप्लस 2.38 crores हे दाखयल्ले आहा।